डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीत सगल्यांक येवकार. ह्या कार्यावळीत आमी सगळे कॅन्डिडेट आहा मुखेल कॅन्डिडेट तांकां इंटरव्यू करता. पण सद्या अशी परिस्थिती जाल्या 7 ते 8 दीस उरले कॅम्पेनिंगाचे आनी दोनूय वटेच्यान कॅन्डिडेट तेंचो प्रचाराचो एकदम भार चालू आनी ते आमकां अशे जाय तशे इंटरव्यू करपाक मेळना. सो आमी डिसायड केलें एके स्पॉटा वयल्यान दुसऱ्या स्पॉटाचेर वयता तेन्नाच इंटरव्यू करून उडोवपाचो. सो तितलो टायमूय मेळटा, तेंचो टायम कॅन्डिडेटाचो टायम कॅम्पेनिंगाचो तितलो वेस्ट जावचो ना. सो आमचो आयज पयले कॅन्डिडेट आहा ते सावथ गोवाचे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट कॅप्टन विर्यातो बाब. वेलकम तुमकां आमच्या शोन. कॅप्टन बाब, तुमचे कॅन्डिडेटचेर मातशें बरेंच लेट डिक्लेअर जालें, पण कॅम्पेनिंग करपाक तुमकां तितलो सारको जाय तसो एक म्हयनो सारको मेळना. पण लोकांचो ऑन ग्रावंड कसो रिस्पॉन्स आहा आनी तो कमी टायमान जाय तितलें कॅम्पेनिंग करप शक्य जाता तुमकां? हय, पयले सुवातेर नमस्कार सगळे तुमच्या व्ह्युअर्सांक हांव नमस्कार म्हणटा. पळय, आमी कॅम्पेनींग काँग्रेस पार्टयेच्या नांवान ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जानेवारीन आमी स्टार्ट केल्लें. आमी टेस्ट करूंक सोदताले ग्रावंड सपोर्ट कसो आसा तो रिएक्शन. जेन्ना 16 जानेवारी ओपिनियन पोल डे आशिल्लो, ताज्या नांवान आमी काम करपाक लागले लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन. आनी तेन्ना जेन्ना रिस्पॉन्स बरो तेन्ना आमी एक फक्त 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी चूज केल्ल्यो. जेन्ना तो रिस्पॉन्स आनी आमची लिडरशीप मॉनिटर करताले, तो रिस्पॉन्स बरो जायनाका. वी न्यू दॅट लोकांचो सेंटिमेंट आसा दॅट हॅज टू बी हार्नेस्ड इंटू अ पॉझिटीव वोट फॉर काँग्रेस. सो डिले जालें बिकॉज पळय आतां सद्या आघाडी आसा आमची, इंडिया ब्लॉक आसा. सो सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवचे पडटा. आनी लास्टाक एक आमकां हुस्को आशिल्लो, येस तुवें म्हणा तशें डिले आनी आख्खें गोंयभर इतलो लोकांक राग आयिल्लो डिले करता म्हूण. समवेर ड्युरींग वन ऑफ द डिस्कशन आमचो अध्यक्ष आशिल्लो, LOP आशिल्लो, हांव आशिल्लो, बाब एल्टन आशिल्लो आनी एडवोकेट कार्लोस. थंय युरी आलेमावन सांगलें लोकांक इतली तिडक आयल्या डिक्लेअर करना म्हूण. मे बी दे वॉन्ट अ कॅन्डिडेट टू डिफीट अ BJP. सो वी थॉट दॅट मे बी अ पॉझिटीव दीस. लोक रावता म्हणजे रावतालो, आशेन रावतालो की बाबा आमकां एक कॅन्डिडेट दिया BJPक डिफीट. दॅट टर्न इंटू अ पॉझिटीव रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल. सो आमी जितलो एफर्ट घाल्लो, म्हाका दिसता थंय सावन लोकांनी चड एफर्ट घाला. काँग्रेस, आम आदमी आनी बाकीचे जे पार्टयो आसा, जावं शिवसेना, जावं TMC, जावं NCP, ह्यो सगळे पयलां जेन्ना ते ऑर्गनायज्ड मॅनरान फुडें व्हरता इन अ कॉर्डिनेटेड मॅनर. बट आमी पळयलां की लोकांचे पळय कॅम्पेन आसा इज मच मोर देन आमची ऑर्गनायज्ड. लोक आपल्या लेवलाचेर आपल्याच्या लेवलाचेर करपाक लागल्या. सो दॅट इज कमींग एज इनिशियली वी डिडंट नो कशें हँडल करपाचें. की लोकांचे एक्सपेक्टेशन ना, तुमी पार्टयेचे सोडा, आमी ऑर्गनायज केल्या मिटींग यात. सो म्हाका असो दिसता माहोल कित्याक तयार जाला असो दिसता? लोक अशे तुम्ही म्हणटा लोक आपल्या लेवलाचेर कॅम्पेन करता, ही परिस्थिती कित्याक येयल्या अशें दिसता? म्हाका दिसता लोकांक राग आयिल्लो. 10 वर्सां तांकां पुरी जाली आनी एक तांकां दिसता एक चान्स आयला तांकां BJPचेर एगेन. कित्याक BJPन जी कॅम्पेन केल्ली, दे हॅव ऑलवेज गॉन इन अ नेगेटीव वे. डिवायजीव पॉलिटिक्स म्हणटा पळय ते. आतां पळय, इलेक्शन जेन्ना येता, खंयचोय प्रधानमंत्री आनी ताजी पार्टी आपणें कितें बरें केलां तें सांगून आपणाचो रिकॉर्ड, आपणाचो रिपोर्ट कार्ड लोकां फुडल्यान दवरपाक जाय. तें सगळें सोडून ही इज गोईंग इन टू अ डिवायजीव कॅम्पेनींग, टोटल नेगेटीव कॅम्पेनींग. लोकांक कितें जाता, 2014 सावन तेंच करता. दॅट मिन्स युअर रिपोर्ट कार्ड, यू आर नॉट हॅपी विथ युअर रिपोर्ट कार्ड, यू आर नॉट कॉन्फिडंट अबाउट युअर रिपोर्ट कार्ड. पळय, ताणें जे मुद्दे घेतिल्ले 2014 व्हेरी गूड, टचिंग द लायव्स ऑफ द पीपल. 2 करोड जॉब दिता म्हणले एवरी इयर. ही फेल्ड ऑन दॅट, कंप्लिटली फेल्ड. मागीर दुसरें म्हणलें ताणें की आपूण काला धन वापस लायगा. टुडे करप्शन इज एट इट्स पीक. ब्लॅक मनी सगळ्याक आसा आनी ब्लॅक मनीक लागून मार्केटान आमचो पळय रुपया आसा तो इट हॅज बिकम व्हेरी वीक. एप्रिशिएट जायना, डेप्रिशिएट जाल्लो आसा vis-a-vis द डॉलर. सो प्रधानमंत्री खंय ना खंय फेल जालो टू कंट्रोल द डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी, द फॉल ऑफ द रुपी. मागीर क्रायम,
गोंयांत पळय तूं इतली क्रायम वाडलेली आसा. लॉ अँड ऑर्डर इज एट इट्स वर्स्ट. अनएम्प्लॉयमेंट. निती आयोगाचो रिपोर्ट जो आयला, जो प्रधानमंत्रीनूच एप्रूव केल्लो, तो म्हणटा द अनएम्प्लॉयमेंट इज गोवा इज द हायेस्ट इन द कंट्री. गव्हर्मेंट डेटा which is a very conservative data, and also only in the organized sector. तूं जर अनऑर्गनायज सेक्टर पासून घेतलो जाल्यार इट विल बी मच हायर. सो म्हारगाय खंय पावल्ली आसा, इन्फ्लेशन खंय पावल्लें आसा. हांव स्वता म्हजो घरचो बाजार हांव करता स्वता. हांव मार्केटान वेता, हांवें पळयलां कांद्याचो प्रायस जावं टमाटर प्रायस, हे 2 मेन इन्ग्रिडियंट्स जे आमी डेली रांदपाक लागता ते खंय पावल्या. मिरसांग जावं आमचे लोकल मिरसांग जावं कश्मीरी मिर्स जावं जे आमचे डेली आमचे ते जेवणाक पळय तें लागताच. प्रायस खंय वाडलेलो आसा. तेलाचो प्रायस खंय पावल्लो आसा. आनी इन्फ्लेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू वॉट इज द प्रायस ऑफ द क्रूड ऑयल. आतां क्रूड ऑयल सद्या पडलेलो आसा सारको $45 अ बॅरल, बट पेट्रोल आनी डिझल सगळें एट द पीक. 2013-14 जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो, UPA सरकार आशिल्लो, तेन्ना डॉलराचो बॅरलाचो प्रायस जाल्लो $165 अ बॅरल. $165. तेन्ना पेट्रोलाचो प्रायस 59 रुपीज आशिल्लो. आनी मोदी फकाणां करतालो. लोकांचे सेंटिमेंटाक ताणें हें केल्लें. आयज पडलो. इट इज कम टू 45. सारको क्रूड ऑयल सवाय जाला आनी तुवें पेट्रोलाचो आनी डिझलाचो प्रायस वाडयला. सो दीस वेनेवर डिझलाचो आनी पेट्रोलाचो प्रायस वाडटा, नॅचरली व्हेजिटेबल्स आनी जे आमकां पळय डेली लागता जेवणाक खावपाक ताचो प्रायस वाडटा. तुमी आतां लोकांक खुबशे मेळटा. कॅम्पेन सुरू जाल्ल्या तेजे पयलीं तुमी मेळटाले लोकांक. सो लोकां कडल्यान खंयचे मुद्द्यांचेर चड तिडक दिसता? तुमी आतां मुद्दे उलोवन दाखयले, ते लोकां कडल्यान कळटा काय तेजे व्यतिरिक्त आनी कितें कळटा? लोक खंयच्यो गजाली तुमचे कडेन उलोवंक लागल्या तांकां तिडक आहा अश्यो? एक म्हळ्यार मेन गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन जालें, हे कायदे हाडल्यात ज्या कायद्या प्रमाणे ते जमनीक कन्वर्ट करता. आमची शेतां जावं भाटां जावं आमचे दोंगर. सो दे आर वॉचिंग. बिल्डिंगां येतात सगळ्याक. आनी आमच्या गोंयकारां कडेन एक फ्लॅट घेवपाक घडना. ते म्हारग 1.5 करोड 2 करोड एक फ्लॅट. जमनी कोणाच्यो? आमच्यो. शेतां कोणाची? आमची. ही शेतां रोयच्या सुवातेर तांकां कन्वर्ट करपाक हो सरकार हें करता. आतां 39 एक कायदो हाडला. वॉट इज दॅट? नंबर दितात तुमी कन्वर्ट करतात. फक्त विकते घेवपाक 2 लाख 3 लाख स्क्वेअर मिटर गोंयकारां कडेन जायना. सो इट इज पीपल हू आर कमींग फ्रॉम दिल्ली आनी नॉर्थ, तांचे कडेन पयशे आसा, बट लॉट ऑफ ब्लॅक मनी इज कमींग इन. थंय सरकार हेज टू क्रॅक डावन. बट हाव वील दे क्रॅक डावन? हे मिनिस्टर आनी तांचे MLA BJPच्या इनवॉल्ड. दे आर इन टू रियल एस्टेट. दे आर पार्ट ऑफ द गँग. ते मेन. सेकेंड इज म्हळ्यार लोकांक सगळ्या फॅमिलींनी भुरग्यांचें ग्रॅज्युएशन जाल्लें, शिक्षण जाल्लें आसा. लोकांनी सॅक्रिफायस केला, लोन काडला. बायलांनी आवयांनी भांगार गिरवी धरून लोन काडून भुरग्यांक शिकयलीं. जेन्ना ते जॉबाक वेता, हे आसा पळय पॉलिटिकल थग्स म्हणटा, पॉलिटिकल चोर आसा बसल्यात पावरान पळय, ते 20 लाख 30 लाख 40 लाख ब्रायब मागता. खंयचे हाडून दितले? एब्सोल्युटली. हांव जाणो दाबोलीची एक बायल, चेडो सिलेक्ट जालो एका जॉबाक, तिका मॅसेज आयली 30 लाख दी म्हणून. ही इज अ विडो. घो मेला तिचो 2006 काय 7. ती म्हणटा आपूण म्हणपा खंयचे 30 लाख हाडूं? दॅट मिन्स दॅट करियर इज गॉन, फिनिश्ड. सो अशें वायड स्प्रेड, म्हणजे इतलें करप्शन लेवलार पावलां. देर इज गोईंग टू बी अ सायलंट वोट. आतां वन मोर थिंग वॉट दे आर दीस इज, आयज सोशल मिडिया सगळ्यां कडेन मोबायल आसा. आदीं एक मर्डर जायत जाल्यार सगलो लोक गोंयचो उलयतालो मर्डर जालें. आतां डेली मर्डरी जाता. डेली रेपांचे येता. बायलां आर टोटली इनसेक्युअर इन गोवा. वी हॅव टू क्रॅक डावन हार्ड. तो कोणूय जावं, सोयरो जावं भाव जावं, यू हॅव टू क्रॅक, हँग दॅम. लॉ इज देर. वाय डोंट यू एप्लाय दॅट लॉ? तुमचे कोण सपोर्टर बी आसत म्हूण हे मागीर फोन करतात, तांकां सेव करतात. पुलीस आर ऑल्सो फेड अप. पुलिसांचेर प्रेशर हाडटा. आमी ल्हान आसतना एक गेम खेळटाले पावसाच्या दिसांनी.
की भायर वचोंक मेळनासलें फुटबॉल क्रिकेट खेळोंक चोर पुलीस म्हूण एक पुलीस आसतालो आनी सगळे चोर जाताले आनी ते लिपून खेळटाले आयज गेम चेंज जाल्ली आसा आयज पुलीस चोर जाल्लो आसा चोर आसा ते पावरान बसले आनी पुलीस धांवता सगळ्याक आनी पुलीस चोरांक सल्यूट मारता दीस इज द सॅड पार्ट आयरनी वॉट इज देअर इन गोवा सो लोकांक तिडक आसा आनी लोक हो तिडक काडटले आनी हे सगळे म्हारगाय पळय आसा जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा लॉ एंड ऑर्डर ऑल दीस वील कंबायन आनी म्हाका दिसता इट वील बी अ डिसायसीव वोट आमी कॅन्डिडेटाचेर येवया नॉर्थ गोवा आमी पळयलें न्हू श्रीपाद नायक आहा 5 टायम MP आशिल्ले काँग्रेसीचे खलप आहा जे 5 काय 6 टायम MLA आसले प्लस एकदां MP आसले युनियन मिनिस्टर आसले म्हणजे एक एक्सपिरियन्साचो एक थंय लेवल आहा तितून मनोज प्रभ आर्जीचो आहा तो जरी खंयच्या पोजिशनार नासलो पण पॉप्युलर असो फेस आहा तो पण साऊथ गोवन आमी पळयलें तर सगळे पार्टीचे एक नवे कॅन्डिडेट जे फर्स्ट टायम लोकसभा कॉन्टेस्ट करता तुमी फर्स्ट टायम BJPचो जर अशे कॅन्डिडेट आहा तो केन्ना पॉलिटिक्सानूच नासलो सो कॅन्डिडेटा कडेन तुमचे ओपोजीट आहा तेंचे कडेन कशें पळयता तुमी पळय आमचें कितें न्ही कोणूय ओपोनंट जावं तो ल्हान पार्टयेचो जावं व्हडले पार्टयेचो जावं वी ट्रीट देम इक्वली वी कन्सिडर एवरी ओपोनंट एज स्ट्रॉंग वी हॅव टू फायट आनी त्या प्रमाणे आमी स्ट्रॅटेजी केली बट आमची एक स्ट्रॅटेजी टीम जी वॉर रुमान आसा दे आर कंटिन्युअसली मॉनिटरींग 24/7 आतां आमी खंय आयज आमी कुडचडे आशिल्लो कुडचड्या प्रचार चलतालो देर इज समबडी फ्रॉम द वॉर रूम हू इज मॉनिटरींग कशें खंय गेल्यार खंयच्या रिएक्शन देन दे हॅव दीस थींग रिव्यू मिटींग थंयसान आमकां जेन्ना आमचो ब्रेक जाता तेन्ना आमकां पळय हांगा अशें हे एरियान तुमी आतां वेतले हांगा हे इश्यूज आसा सो कंटिन्युअसली दीस इज द न्यू काँग्रेस इन गोवा अ व्हेरी एग्रेसीव काँग्रेस BJPन एक स्टेटमेंट आमचेर एगेन्स्ट केलो आनी तांकां संवय आसा ट्विस्ट करपाक फॉल्स स्टेटमेंट इमिजिएट अटॅक इज लॉन्च बिकॉज देर इज अ वॉर रूम टीम वीच इज वॉचिंग another team is only waiting keeping any wrong thing being done by the opposition म्हणजे BJPचे तुमी 50 प्रमुख बी म्हणटा पळय 50 प्रमुखांची मिटींग जाता 100 कितल्यो मिटिंगो जाल्यो तेंचे वेल ऑर्गनायज सगळें कितें आसता तें आमी इतलीं वर्सां पळयता ते कावंटर करपाक तुमचो आतां सेटअप तसो आसा पळय ऑलमोस्ट जेन्ना मे 2022 मे 2023 जेन्ना हाथ से हाथ जोडो अभियान जालो दॅट वॉज अ फॉलोअप ऑफ भारत जोडो यात्रा जो आमच्या लिडरान श्री राहुल गांधीन केलो तर हाथ से हाथ जोडो यात्रान आनी एक आमचें हें जालें कनेक्टींग वीथ दॅट लास्ट मॅन ऑन ग्रावंड हू इज आर वोटर सो एवरी बुथाचेर आमी कनेक्ट केल्लें फॉर द फर्स्ट टायम काँग्रेसाचे हिस्ट्रीन अशें फर्स्ट टायम आमी गोंयांत हें कनेक्ट करपाक लागले आनी आमचे मेंबर आशिल्ले सपोर्टर आशिल्ले आमचे पयले जे लिडरशीप आशिल्ली तांचो कनेक्ट आशिल्लो सदांच कनेक्ट दवरलेलो तांणी दॅट कनेक्ट वी कन्वर्टेड इंटू म्हणचे ते लास्ट मिनीट नाका आतां पक्के करून नांवां नंबर तांचो कशें कनेक्ट करपाचें वी हॅव गॉन अहेड ऑफ दॅट 50 प्रमुख एनी टीम फर्स्ट टायम एका बुथार आमची मिनिमम 5 लोक आसा with their phone numbers, everything. You will see how the coordinated effort is there on 7th May. That will be the testing of the pudding. ओके कॅन्डिडेटाचेर विचारता आसतना BJP आसलीच स्ट्रॉंग फोर्स तेजे बरोबर आतां म्हणटा धेंपो ब्रँड येयला म्हणून हो धेंपो ब्रँड BJPक हेल्प करतलो काय कितें तुमकां तितून प्रॉब्लेम क्रिएट जातले काय कितें पळय हांव ऑपोनंटाचेर एक बायल मनीस ती रिस्पेक्ट करता बट आमी हांगा लोकांक ब्रँडाचें कांय पडपाक ना कित्याक लोकांक कितें जाय लोकांक मुद्दे पळय आसा डेयली अनएम्प्लॉयमेंट लॉ एंड ऑर्डर मागीर इन्फ्लेशन म्हारगाय जी जाल्ली आसा हे मेन प्रॉब्लेम्स आसा आमचे प्रोटेक्शन ऑफ आमची अस्मिताय आमची गोंयची आयडेंटिटी आमची सगळीं शेतां भाटां दोंगर सगळे कायदे हाडून सगळें विकून काबार केलें इतली म्हारगाय जाली की गोंयकारां कडेन आयज एफोर्ड जायना आयज एवरी गोंयकार चिंतता की आमची भुरगीं ल्हान जावन व्हडलीं जातलीं तीं खंय वयतलीं जल्मान येवंक ना तीं भुरगीं
तांचें कितें जातलें गोंया उरतलें काय सो हें आय थिंक सो इज मच बिगर तूं धेंपो हाड नाल्यार अंबानीक हाड अडानीक हाड इट डजंट मेक अ डिफरन्स आयज लोकांक राग आयिल्लो आसा जितली संपत्ती तांचे कडेन आसत बी जे पीक दिसता की जितली संपत्ती तितले लोक वोट मारतले नो म्हाका जेन्ना क्वेश्चन विचारलें हांवें नॉमिनेशन फायल केला तुजी संपत्ती कितली आसा म्हजी संपत्ती खूब आसा म्हणे आमचे कडेन जागो पासून ना फॉर्मार बरोवपाक म्हजी संपत्ती कितें लोक जे लोकांचेर अत्याचार चल्ला दॅट इज माय संपत्ती हे आमची शेतां भाटां दोंगर कापून व्हेले दॅट इज माय संपत्ती आयज नुस्तेकारांचेर अत्याचार केल्लो आसा कोस्ट लायन आशिल्लो तो गेलो नुस्तेकारां सिंपती ट्युरिजमाचेर मार पडलेलो आसा आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर मोटरसायकल पायलट रिक्षावाले जे गाडे ऑपरेट करता ते कित्याक तांकां जॉब ना म्हण ते बाबडे लोन काडटा आनी ते गाडे स्टार्ट करता ओ टॅक्सी घेता सगळें दे आर माय संपत्ती दे आर माय एसेट्स आनी हांचे सगळ्यांक घेवन आमी गोंया सेव करतले ओके आतां तुमचेर तुमचे कॅन्डिडेटचेर डिक्लेअर जाले उपरांत तुमचेर आरोप जावपाचे स्टार्ट जाले पयलीं तुमचे जे प्रोफेशन आसलें तेजेर की ते नेवीन आसले नेवीन कितें करताले ते युद्धाक थोडेच वयताले ते मॅसान खंय तरी आसले कॅन्टिनान आसले अशे आरोप अशे स्टेटमेंट येवपाक लागले सो म्हाका तुमचेच कडल्यान जाणून घेवपाक जाय तुमी देशाची सेवा कोण म्हणून केल्या कितें म्हणून केल्या 1991 I passed out as a mechanical engineer from Goa Engineering College. आणि 12th August 5 वाजता सांजे आय जॉयन नेवी एट INS मांडवी वेरें आशिल्लें तेन्ना ऑफिसर्स ट्रेनींग थंय जातालें मागीर 4.5 months रिगरस ट्रेनींग आनी ते कॅप्स्यूल आसता तूं मोल्ड यू इंटू एन ऑफिसर थंयसान म्हाका INS शिवाजी लोनावला धाडलो INS शिवाजी नेवीन छत्रपती शिवाजीक एक व्हडलो मान दिल्लो आसा व्हडलो ऑनर आमची दॅट इज द बिगस्ट एंड मोस्ट एडवान्स इंजिनियरींग कॉलेज नेवीची आसा नेवल इंजिनियरींग कॉलेज NEC म्हणून आसा एट लोनावला ताका नांव दिल्लें आसा INS शिवाजी थंय हांवें 2 वर्सां मरीन इंजिनियरींग स्पेशलायजेशन केलें ताचे नंतर म्हाका एक डिस्ट्रॉयराचेर अपॉयंटमेंट आयलो तेन्ना म्हजें ट्रेनींग जालें INS रंजीत म्हणटा पळय ती इट्स अ रशियन डिस्ट्रॉयर इट वॉज कितें म्हणटा ते ड्युरींग 71 वॉर एंड ऑल दे वर दॅट एडवान्स हें सारकें क्लासीक ताचे नंतर आय वेंट एज सिनियर इंजिनियर ऑफ INS अंजदीप म्हूण हें ते आयलंड आसा अंजदीप पळय ताच्या नांवान नेवीन शीप आशिल्ली INS अंजदीप म्हूण दॅट इज अ फ्रिगेट रशियन फ्रिगेट ताजेर हांवें काडलो टायम तें जातकूच आय वॉज फॅसिनेटेड वीथ एविएशन ऑल्सो सो हांवें रिक्वेस्ट केलो नेवीक कॅन आय गो इन टू एविएशन आय वॉन्टेड टू बी ऑन एअरक्राफ्ट सो दे वॉज अ वेकन्सी आनी तांणी म्हाका एविएशनान धाडलो इन 93-94 I did my aeronautics specialization from Cochin. NIET म्हणटा पळय तें नेवल इन्स्टिट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नॉलॉजी NIET कोचिनान आसा आनी आय स्पेशलायज्ड इन सी हॅरियर्स चेतक किरण आनी डॉनियर वो दे कम अंडर वन कॅटेगरी तुम्ही फ्लाय करपाक शकता ना दिस इज फॉर इंजिनियरींग सो जेन्ना म्हजें कंप्लीट जालें एरोनॉटिक्स स्पेशलायजेशन I got an appointment in Goa, INS Sansa, and I was appointed as the Air Engineering Officer of INAS 310. आमकां एक नांव दिल्लें कोब्राज म्हूण कोब्रा तुमच्या युनिटाक हय आमच्या युनिटाक दिस आर दॅट फेमस कोब्रा युनिट वीच क्रश्ड पाकिस्तान ड्युरींग 1971 वॉर हय हांगासान दाबोलीसान लॉन्च जाताली आनी INS विक्रांत आशिल्ली तेन्ना INS विक्रांताचेर सान सो द कोब्राज दॅट वॉज माय युनिट माय बॅप्टिजम इन एविएशन हॅपन्ड इन INAS 310 सो आय एम अ कोब्रा हय सो थंय हांवें 2 वर्सां काडलीं एज एअर इंजिनियरींग ऑफिसर एन तेन्ना आय हॅड वन ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आयज हांवें सांगपाक जाता जेन्ना इंडियेचो सेकेंड पोखरण 2 जालें न्युक्लियर एक्सप्लोजन पोखरण 2
सो आय हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी BJP गव्हर्नमेंटाचे हय तेन्ना जालें. सो आय हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी विथ माय युनिट INS 310 कोब्राज आय वॉज सेंड देर वी वर डुईंग रेकनेसन्स कित्याक टेन्शन वॉज व्हेरी हाय बिटवीन इंडिया एंड नेबरींग कंट्री आनी सो आमी थंय वचून रेकनेसन्स करून वी वर किपींग वॉच ऑन एनिमी कंट्री ट्रूप मुवमेंट तांचे एअरक्राफ्ट सगळें सो थंय एक आमकां एक Opportunity मेळ्ळी. ऑपॉर्च्युनिटी मेवली मागीर ताचे नंतर आय केम इन टू फोर्थ लायन मेंटेनन्स म्हणजे इज व्हेरी एडवान्स म्हणजे एअरक्राफ्ट पळय आसा न्ही दॅट एअरक्राफ्ट इज स्ट्रिप्ड सारके ताका स्ट्रीप करून यू गो इन टू डीप मेंटेनन्स म्हणजे फोर्थ लायन मेंटेनन्स सो ते INS हन्सान आशिल्लें इट इज नोन एज सेकंड लायन फेसिलिटी थंय वी वर वर्किंग ऑन किरण्स हेरियर्स डॉनियर्स आनी चेतक्स ह्या एअरक्राफ्टांचेर आमी काम केलें देन इन 1999 डॉनियर एअरक्राफ्ट फॉर द फर्स्ट टायम another unit was set up in Cochin. तें नांव ताजें INAS 550 तांकां फ्लायींग फीश म्हणटात सो आय एम ऑल्सो अ फ्लायींग फीश सो आमकां थंय व्हेले आनी तेन्ना जेन्ना हांव कोचीन गेला तेन्ना आय वॉज ब्लेस्ड वीथ अ चायल्ड माय डॉटर वॉज जस्ट 6 months ओल्ड तांकां घेवन गेला हांव थंय आनी आमकां ती मलयालम भाशा येनासली आनी तेन्नाचे इट वॉज अ डिफरंट केरला डिफरंट कोचीन लोक तांकां येता जाल्यार पासून इंग्लीश दे वुडंट इंग्लिशीन उलयताले बट हिंदीन उलोवचा न्हू तेन्ना एक मातशें एग्रेशन कशें आसतालें त्या एटमॉस्फियरान हांवें बायलेक आनी म्हज्या ल्हान भुरग्याक सोडून जून फर्स्ट वीक ऑफ जून दॅट कॉल केम वी हॅव टू गो फॉर कारगील सो आमचे 550 द फर्स्ट बॅच वीच वेंट वॉज वीथ एक आमचो युनिटांतलो एक भाग 2 एअरक्राफ्ट घेवन गेले आमी फुल्ली आर्म्ड आनी थंयसान आमी वी वर टेकन टू वन सेक्टर वेर वी वर ऑपरेटींग अलॉंग वीथ एअरफोर्स एअरक्राफ्ट बट कितें जाता अशें आशिल्लें थंय दे आर नॉट सेईंग वॉर इज ब्रोकन आउट बट एक्चुअली इट वॉज वॉर वॉर चालू आसलो तेन्ना वॉर चालू आसा बट पाकिस्तान कितें म्हणटा आमचे न्ही म्हणटा ते म्हणटा ते टेररिस्ट ते एक्चुअली आफ्टरवर्ड्स हे स्टोरीज केम आउट दे आर आर्मी पर्सनल इन दॅट फटिग्स ऑफ दॅट कितें ऑर्गनायजेशन आसा पळय ती फॉर्च्युनेटली आमी ते बरे भाशेन इंडिया वन दॅट बॅटल आनी नेवी प्लेड अ क्रिटिकल रोल खूब जाण म्हणटा आर्मी म्हणटा फॉट कारगील नेवीचो कितें रोल आशिल्लो नेवी put a blockade around Pakistan. जे 71 जाल्लें सेम आमचे नेवीचो रोल तितलोच महत्वाचो आसा. हय तितलोच न्ही द मोस्ट इम्पॉर्टंट रोल प्लेड बाय नेवी आमचे इस्टर्न फ्लीट वेस्टर्न फ्लीट ह्यो फ्लीट वचून तांचे पळय ते सप्लाय येताले ते बंद केले नेवी स्टॉप्ड पाकिस्तान तांचे क्रूड येवपाचें बंद जालें सगळें तांचो पळय येतालो तो बंद जालें चोक केलें आनी मे बी थ्रू डिप्लोमॅटीक मिन्स तांकां सांगलें बॉस गेम खतम तुमी वचा नाल्यार तुमकां काबार जाता तुमचे सप्लाय काबार केले आमी शिप्स वर नॉट मर्चंट शिप्स वर नॉट अलाउड टू कम वीथ कार्गो सो नेवी प्लेड दॅट क्रिटिकल रोल कारगील वॉर हांव एविएशनान आसून वी वर ऑपरेटींग फ्रॉम वन बॉर्डर वेर वी वर किपींग वॉच ऑन द एनिमी ट्रुप्स एनिमी मुवमेंट एनिमी एअरक्राफ्ट्स सो आर जॉब वॉज कंटिन्युअस 24/7 म्हणजे तुमी नेवीन कॅन्टिनान वा मेसान थंय जेवणाचें पळोवपाक नासलें जशे व्हिडियोज येता ऑडियोज येता तुमचे ते मोविन गुदिनो करता मोविन गुदिनो ते हें करता ओके वॉट हॅपन्ड इज आफ्टर 1999 in 2000 there again I was air engineering officer of 550 थंय there were 3 types of aircraft तेन्ना एक रूल आशिल्लो one engineering officer is supposed to look after one type of aircraft but that was the first time navy एक हें आयलें they were
checking whether an officer can look after different type because technology is different. So 3 different type islanders आशिल्ले 2 types. एक टर्बाइन आणि एक एव्रो आणि तिसरें आशिल्लें तो डॉनियर्स. So 3 different types of aircrafts and I was the same engineering officer with teams जे आमी क्रॉस ट्रेनिंग केले तांकां इन केस ऑफ इमर्जन्सी. पळय वेन वॉर टेक्स प्लेस हांव त्या एअरक्राफ्टार काम करचो ना. खंय अटॅक जालो खंय कॅज्युअलिटी जाली यू हॅव टू हॅव पीपल वर्किंग ऑन डिफरंट टेक्नॉलॉजी. आमी ते केले. आफ्टर दॅट in 2001 I went to one project called ILMS Air, Integrated Logistics Management System. Air means aviation. This was the most advanced project, most advanced software that was developed by the Navy. So I was part of that. आणि त्यांना TCS Tatache, they came to Cochin to do the audit of that project. And ताणी कितें सांगलें जाणां, this is the most advanced project they have ever come across. असलो project आख्खे इंडियेक ना. And the most widespread. तेन्ना नेटवर्क सगळ्याकीन चड नेटवर्क आशिल्लो तो HDFC बँकाचो. And they said that this is much bigger than HDFC. We were pan India. इतलो हें आशिल्लो आमचो एडवान्स प्रोजेक्ट that even in case of a nuclear attack, the project would still means that software would still continue running. इतलो हें केल्लें आमी. Protected आसलें. Yes. And that was the integration of logistics with aviation maintenance. It has become much more advanced. Different people have worked on it, and so I got an opportunity to be part of that project. मागीर 2003 I got transferred to Andaman Nicobar Island as the station air engineering officer. So station air engineering officer means now you are the boss of the entire air station. Sagle different aircraft, different workshops, different, and third it was a joint command. Andaman, Air Force, Navy, Army, and plus Coast Guard was also there. Okay. So it was a very challenging job. But that energy, young age, and okay, you are the station air engineer at that age, young and young rank. So we were very successful. तेन्ना ते सुनामी जाले. आमी वाचले तातून. मे बी म्हाका दिसता आमी आशिल्ले पोर्ट ब्लेयर तेन्ना. आनी म्हाका दिसता the critical role played by Navy in Andaman Nicobar during tsunami. आमी म्हाका दिसता कितले हजारांनी हजार लोक इवॅक्युएट करून कंटिन्युअस 24/7 आमची एअरक्राफ्ट वर टेकिंग ऑफ ब्रिंगींग. लोक जितले हाडल्या दे वर इन व्हेरी बॅड सिरियस कंडिशन. कित्याक ती सुनामी येवन ते धांवताले पळय अर्थक्वेक जाले तातूंत कोण मरूंक ना. नॉट अ सिंगल people died because of tsunami. So Navy played a very critical role. Somewhere amche pilots, sailors, even cooks, they were not sleeping. Continuous jevan, whole Andaman Nicobar Island was being fed by Navy. Okay. And Navy केन्ना आवाज करूंक ना. हय. आमकां ते काकूच दिसताली. Those cooks, सगळे even steward joined them. 24 रांदप चालू आशिल्ले. But there were huge casualties also. Tsunamin पयले initially मेल्ले पळय ते पासून क्लियर करपाक there also Navy played but that was a joint operation between Navy and Army. So बरें दिसता म्हाका सांगपाक की देवान दो आमकां वाटायले but I also was part of that team where we saved thousands of our Indians stuck on that island. Magir from there, I got transferred to Cochin as the engineering officer of one very advanced ship. It was a DRDO ship, Defense Research and Development Organization.
which is operated by the Navy. So there's lot of research going on आणि हे पळय सगळे आमचे इक्विपमेंट जे finally after research goes into production is tested on that ship. So I was the engineering officer of that ship. I was also there on the ship when आमची that first आमची ICBM पळय आसा intercontinental ballistic missile. So I was witness to that. ते आमच्या शिपारसन ऑपरेट जाल्ले टेस्टिंग जाल्लें सगळे दॅट फायनल टेस्ट आणि म्हणजे एक देवान म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी नेवीन की एट दॅट टायम आय वॉज पार्ट ऑफ दॅट टीम आनी दॅट शिपाचो माय बाप आशिल्लो कोण डॉक्टर अब्दुल कलाम. इट वॉज हीज आयडिया दॅट वी इन DRDO हॅव टू हॅव अ शिप. ओके. हय तुम्ही इतले नवीन सर्व केला डिफेन्स पर्सन सर्व केला पण तुमचो जेन्ना एक व्हिडिओ येयलो एके सभेचो आनी तुमचो एक कॉन्स्टिट्युशन आमच्या माथ्यार मारलें असो एक स्टेटमेंट येयलो आनी तेजो BJPनूय ताका बरो अपोज केलो कंप्लेन जाली तुमची तुका डिस्क्वॉलिफाय करचें म्हणून जालें. तो एक्चुली स्टेटमेंट तुमी कित्याक केल्लो खंयच्या अर्थान केल्लो आनी कॉन्स्टिट्युशनाक खरें तो अपमान करपी तुमकां कितें ते सांगच्या पयलीं एक सांगता की नेवीचें म्हाका सांगपाक जाय ते मोविन गुदीन पळय म्हणटा कॅन्टीन तेंय म्हाका सांगपाक जाय. सो नाव कमींग टू दीस कॉन्ट्रवर्सी जेन्ना आनी आमचो म्हाका दिसता पयरूच म्हाका कोणें व्हिडिओ धाडला ब्युटिफुली क्लॅरिफायड बाय मिस्टर किशोर नायक गांवकर ऑफ गोवन वार्ता जो तो म्हजे कडेन उलोवंक ना मे बी ताणें व्हिडिओ पळयल्लो आसतलो आनी गेव दॅट एक्झॅक्ट एक्सप्लेनेशन वॉट आय मेंट. वॉट एवर आय हॅव सेड इज इन पब्लीक डोमेन तुमी चॅक करूंक शकता. वॉट आय सेड दॅट आमचे आयज गोंयचे सगळे निसंटन जाता. हिमाचल प्रदेशाक पळया तुमी देर इज चॅक्स एंड बॅलन्सीस पूट प्रोविजन्स पूट. एक हिमाचली फक्त हिमाचलीकूच विकूंक शकता भायलो जमीन घेवंक शकना. आयज कितें जालां परिस्थिती गोंयान सगळे भायले येवन तांचे कडेन पयशे आसा. सी आर लॉ डज नॉट आर कॉन्स्टिट्युशन डज नॉट स्टॉप एनीबडी फ्रॉम कमींग एंड बायींग बट गोवा इज अ व्हेरी स्मॉल स्टेट विथ लिमिटेड रिसोर्सीस लिमिटेड लँड. तीच तर जमीन दिल्ली पार्टीयेन ऑर खंयच्या लोकांनी घेवन घेतली बिकॉज ऑफ द मनी पावर. आमचे गोंयकार खंय वतले. सी आय हॅव ओन्ली वन चायल्ड एंड आय हॅव एक फ्लॅट आसा. फाल्यां कितें जालें म्हजे चेडवाक म्हजें तरी फ्लॅट आसा हांव रस्त्यार पडचें तें रस्त्यार पडचें ना. आय एम थिंकींग ऑफ द लार्जर दीस गोंयच्या भुरग्यांक एका फॅमिलीन 2-3 भुरगीं आसता फाल्यां वाडटलीं लग्न जातलीं तांकां भुरगीं जातलीं खंय वतलीं जमीनूच ना जाल्यार आमच्याच गोंयकारांक भायर वचचें पडटलें भायरूय जमीन ना खंय. सो आय एम स्पिकींग सेयींग दॅट एक तर प्रोविजन आशिल्लें दॅट स्पेशल स्टेटस गोवाक आमकां पयशे नाका. स्पेशल स्टेटस डजंट मीन दॅट वी वॉन्ट सम इकॉनॉमीक पॅकेज. नो स्पेशल स्टेटस इज प्रोटेक्शन ऑफ अ लँड फॉर द गोवन्स जॉब फॉर द गोवन्स. आयज गोंयकार भायर कित्याक वता आयज गोंयान तांकां जॉब मेळना दे हॅव टू गो आवट. So we are talking of on terms of at least 80% jobs. सगळे म्हणटा कोण करिना. 2027 Congress is coming to power. We will ensure 80% of jobs are given to गोंयकार. आमचे गोंयकार. Yes. करतले. We will go to the people. It will become a people's bill. So हे तर provisions ना जाल्यार आमी उरल्याक कित्याक. Our existence there's a question mark on our existence. गोंयकारपणूच उरपाक ना. हे गोंयकार उरचो ना आनी 15-20 वर्सांनी कॉन्स्टिट्युशन कशें जबाबदार ताका नो तुमी म्हटलें माथ्यार मारलें जेन्ना कॉन्स्टिट्युशन घडून हाडलेलें तेन्ना वी वर नॉट पार्ट ऑफ इट. सो जेन्ना आमचें लिबरेशन जाल्लें मे बी एक प्रोविजन घालूंक जातालें दॅट बाबा ही जमीन लेस आसा हांकां गोंयकारांक. जशें इंदिरा गांधीन ओपिनियन पोल केलो. ओपिनियन पोल तर करूंक ना आमची आयडेंटिटीच वचपाची. वी वूड हॅव बीन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एक जिल्ला जावपाचें आनी जिल्ला जाल्यार एक बर्थ सर्टिफिकेट हाडपाक आमकां मंत्रालयान मुंबय वचचें पडपाचें. सो एटलिस्ट ओपिनियन पोल हाडून काँग्रेसान आमची ती आयडेंटिटी अस्मिताय सांबाळून दिली 1967 16 जानेवारी. तशेंच जेन्ना राजीव गांधी सरकारान आमकां कोंकणी दिली आमची कोंकणी भाशा आमची एक आयडेंटिटी उरली. तशेंच स्टेटहूड दिलें आमकां
एक स्टेट म्हूण कशी उरली. बट आमी स्टेट उरली ताजें एक प्रॉमीस आशिल्लें तें आमकां प्रॉमीस करून दिलें. बट हे फाटल्या 10 वर्सांक सरकारान पळय कायदे हाडले आनी जमनी विकपाक आमकां भितरल्यान पोकोव करून काडले. दे हॅव एम्प्टीड अस फ्रॉम विदीन. दॅट इज दॅट वरी, दॅट इज दॅट फायट. अरे तुम्ही पयशे करतात मिनिस्टर लोक आनी यू आर पॉलिटिकल क्रुक्स, यू ऑल आर मेकिंग सो मच मनी. खंय वतले पयशे घेवन? पण तुमचं स्टेटमेंट आहा न्हू बीजेपीन असं कंप्लेन केल्या ते वचत ते स्टेटमेंट कालचे मोदीचे सभेन सुद्दां तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनाक रिस्पेक्ट दिना, तो तुमकां कितलो कोत्र वचपाक शकता? तें सांगच्या पयलीं जो हांव स्पेशल स्टेटस म्हणटा गोंयांक दिवपाक जाय, 12 जानेवारी 2014 एक मुख्यमंत्री गुजरातचो गोंयां आयिल्लो मेर्शे गांवांत. ताचें नांव आशिल्लें नरेंद्र मोदी. ही वॉज सपोज टू बी द कॅन्डिडेट फॉर प्रायम मिनिस्टर. आनी मेर्शे गांवांत 12 जानेवारी 2014 ताणें स्पीच दिली आनी ताणें प्रॉमीस केलें हांव तुमकां स्पेशल स्टेटस दितलो म्हूण 3 म्हयन्यां भितर. म्हणजे तो एंटी नॅशनल जालो. हांव पळय म्हणटा तें ताणें 2014 म्हणलें, इट इज ऑन रिकॉर्ड. ताजी पळय ह्या दिसांनी कोणें व्हिडिओ व्हायरल काल म्हाका धाडलो. अरे म्हणपा लागलो हाणेंय केल्लें मरे, तो एंटी नॅशनल. तूं प्रधानमंत्री, तूं एक आवय बापूय इंडियेचो, तूं वडील, तूं तर तशी लँग्वेज. आनी हांव फौजी. आय हॅव गिवन 26 years ऑफ माय लायफ फॉर द कंट्री सेल्फलेसली. आय लेफ्ट माय फॅमिली बिहायंड, स्मॉल चायल्ड, एंड वेंट फॉर वॉर. यू हॅव नॉट. Captain Viriato Fernandes is just one individual. You have insulted the armed forces, all those who go, who sacrifice their life. Modi forgets. फौजी बिवजी ताका फक्त वोट जाय, बाय हुक ऑर क्रूक. यू नो दॅट इज हिज मोटीव. ते कंट्री बिंट्रीचे ताका कांय पडोंक ना. मागीर गरीब हूं, फकीर हूं, 10-15 लाखांचे सूट घालून भोंवता, तातूंतच कळटा वॉट ही इज, वॉट व्हॅल्यूज ही स्टँड फॉर. जेन्ना लोकांक गरिबांक जेवपाक ना, खावपाक ना, ही रोम्स इन सच जेट्स एंड लग्जरी लायफ. डबल स्टँडर्ड. हांव सांगता, इंटरनल रिपोर्ट शो BJP इज गॉन एट द सेंटर. ही काल तुवें पळयला ताची बॉडी लँग्वेज, ताची स्पीच पळयल्या. ही इज नर्वस. ही इज नॉट दॅट नरेंद्र मोदी हू इज टू कम एंड रोर. गेलो तो, ही इज टू रोर लायक अ लायन. ना yesterday he looked like a mouse. खरें ताची बॉडी लँग्वेज पळय. दीस इज नॉट द नरेंद्र मोदी. खंय तरी ताका नर्वसनस जालां आसतलें. रिपोर्ट्स सांगता आसतले. रिपोर्ट, ग्रावंड रिपोर्ट्स आसा एंड ही नोज. तांचे कडेन इंटेलिजन्स रिपोर्ट आसा, सगळें आसा. लोकांक तिडक आसा, लोकांक इतलो भंय घाल्लो आसा, धमकी दिली. दे वील बी अ सायलंट वोट. कॅप्टन बाब, तुम्ही जेन्ना काँग्रेसीन येवच्या पयलीं तुमी गोंयचो आवाज आसलो. गोंयच्या आवाजांतल्यान तुमी गोंयचे इश्यू, 3 linear प्रोजेक्ट हे सगळे करताले. पण तेजे उपरांत तुमी काँग्रेसीच्यान एसेंब्ली इलेक्शनूय कॉन्टेस्ट केलें. पण ते सगळे प्रोजेक्ट्स तुमी आतां ते प्रोजेक्टा बद्दल उलयता. पण त्या प्रोजेक्टांनी तुमकां त्या प्रोजेक्टांचेर आवाज करून तुमकां त्या टायमार रिजल्ट मेळ्ळो ना. 2022च्या इलेक्शनाक रिजल्ट मेळ्ळो ना. पण ते आतां तुमकां कितें आमकां वी आर नॉट लायक BJP ऑर नरेंद्र मोदी धाकटे इश्यूवांचेर व्हडलें करून वोट मागपाक. वॉट इज 3 linear projects? दॅट इज डबल ट्रॅकिंग. डबल ट्रॅकिंग कित्याक करता? डबल ट्रॅक फॉर ट्रेन. कोळसो व्हरपाक. कोण कोळसो हाडटा? अडानी. तो मागीर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेवन BJPकूच फायदो जाता. बट जो कोळसो येता, जेन्ना कोवीड जाल्लें, मोर्मुगांव वास्कोन मॅक्झिमम लोक मेले. कित्याक? तो कोळसो डस्ट भितर वचून आमचे लंग्स पळय आसा, पुलमां वीक जाल्लीं, आमची इम्युनिटी डावन जाली. त्या खातीर जेन्ना कोवीड वायरस लागलो, रोखडे मेले. हांव जाणो एक 15 वर्सांचे चेडूं खारी वाड्यार मेल्लें. वॉट वॉज हर फॉल्ट? कोळसो, कोळशाचो डस्ट. सेकंडली, कोळसो खंय वता? कर्नाटकाक फॉर दोज इंडस्ट्रीज. यू हॅव बेलेकरी पोर्ट, त्या सायडीनसान व्हरा न्ही. आमकां कांयच फायदो ना. वी डोंट यूज दॅट कोल. सेकंडली, रोड एक्सपान्शन. कित्याक? खंय वचा पळय रोड एक्सपांड केल्या वयर थंयच्यान ट्रक्स येता कोळसो घेवन. सो वी डोंट हॅव एनी एडवांटेज. तामनार प्रोजेक्ट ते म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी. अरे लेट मनोहर पर्रीकार वेन ही वॉज CM, ही हॅड टोल्ड आमचे कडेन 1000 megawatts पावर आसा. वी रिक्वायर ओन्ली अबाउट 600 megawatts पावर. बाकीचे आपूण विकतलो म्हणपा लागलो. इंडस्ट्रीज एंड अदर दीस एंड ऑल वी वील अर्न रेवेन्यू. गूड आयडिया. तो सोंपलो. देन आफ्टर दॅट पावर मिनिस्टर जालो निलेश काब्राल.
ताजी स्पीच मेळटली पळय युट्यूबाचेर सम चॅनल ताणें सेम म्हळें वी हॅव गॉट 1000 मेगावॉट पावर बट वी रिक्वायर जस्ट अबाउट 587 or 590 वी हॅव गॉट एक्स्ट्रा सरप्लस तें आमी विकतले सेम स्टेटमेंट वॉट पर्रीकार हेड डन इज जस्ट 2.5 years बॅक सडनली कितें जालें की तुमी म्हणटात पावर शॉर्टेज हांव सांगता सगळे फोटी मारल्यात BJPन तामनार प्रोजेक्ट थंयसान जंगलां काडून आमचे सगळे वायल्ड लायफ काबार केले एन दे ब्रॉट इट टू कोलें थंयसर सबस्टेशन घाला कोलें कितें जाता ह्यो पळय ट्रेनी कोलसो घेवन वेतात वास्कोच्यान मोर्मुगांव एमपीटीच्यान वेतात कोलें पावतकूच थंय 2 इंजिनां फाटल्यान लागता 2 इंजिनां फुडल्यान लागता कित्याक इतलो कोळसो आसा 59 वॅगन्स ईच ट्रेन इज कॅरींग 51 वॅगन्स म्हणजे एक रेक म्हणटा 1 रेक इज 59 वॅगन्स तितलो कोळसो तो चडना देन देर इज अ क्लायंब सो 2 इंजिन्स एट द बॅक 2 इंजिन्स इन द फ्रंट तातूनय तांकां दिसता अरे म्हारगाय पडटा डिझल इतलें लागता डिझल इंजीन नाव खंय सांपडले ते तेन्नाचो रेल्वे मिनिस्टर पियुश गोयल ताणें एक स्टेटमेंट दिलो वी आर गोईंग ग्रीन आमी म्हणपा लागले इलेक्ट्रिसिटी हाडटा आनी वी वील बी पुटींग पावर लायन्स टू एन्श्युअर दॅट ट्रेन्स गो फ्रॉम डिझल टू इलेक्ट्रीक गोंयान आनी म्हणपा लागलो आमचें एनवायरमेंटली फ्रेंडली पोल्युशन डिझलाचें पोल्युशन लेस जातलें थंय सांपडलें दॅट मिन्स तुमी ती पावर लायन हाडटात कोलें सबस्टेशन टू गीव पावर टू द ट्रेन्स थंय सांपडलें सो दॅट इज फॉर ट्रेन म्हणून ट्रेन कितें कॅरी करता कोल सो ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर मेंट फॉर कोल आनी कोल व्हरून कोणाक फायदो जाता अडानी सी वन इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम गोवा आय डोंट वॉन्ट टू नेम हिम एक्सिडेंटल मिटींग बिकॉज आमकां आमचे असल्या ल्हान मनशांक इंडस्ट्रियलिस्टां कडेन कॉन्टॅक्ट ना जस्ट एक्सिडेंटली वी हॅपन टू बी एट द सेम टेबल बराबरी च्या पेले आमी तो म्हणपा लागलो आपूण पळयता तुजे विडियो पळयता एन आय ऑल्सो साडे येदो व्हडलो इंडस्ट्रियलिस्ट ओन्ली टायम चुकून जालें मागीर तो म्हणटा सांगपाक लागलो जो कोळसो हाडटा पळय दे आर इट इज कॉस्टिंग दॅम ओन्ली 25 पैसे पर टन 25 पैसे पर टन आनी अडानी पळय हाडटा ही इज आय थिंक सो सेलिंग एट 19 रुपीज एंड समथींग पळय तेन्ना आमी सांगुल्लें जेन्ना कोळशाची एगेन्स्ट कोळसो डबल ट्रॅकिंग फायट स्टार्ट केली हो पळय कोळसो हाडटा न्ही BJP सरकार ऑस्ट्रेलियाक सावन अडानीक हाडपाक लायला आमची बिलां वाडटली इलेक्ट्रिसिटी तेन्ना आमची इलेक्ट्रिसिटी बिलांक नॉर्मल आमचे वी आर मिडल क्लास आमच्या लोकांक बील कितलें येतालें 100-150 म्हयन्याक येतालें आयज 450, 500, 600 रुपया कित्याक जालां सेम फॅमिली सेम सायज बिकॉज कोल एट दॅट टायम पावर जो कोलांतलो काडटा दॅट कोल यूज टू बी फ्रॉम इंडिया झारखंड जावं छत्तीसगड जावं बिहार मध्य प्रदेश थंयसरलो तेन्ना 100 रुपया आनी 70 पैसे कितें पर टन आसतालो नॅचरली इलेक्ट्रिसिटी बील जोलेच मोदीन ताजेर लिमिटेशन कित्याक घालें आनी इम्पोर्ट करपाक अडानीक कित्याक परमीट केलो अडानी इज सेलिंग एट 19 रुपीज एंड समथींग पर टन मे बी आतां वाडलाय आसतलो सो दॅट मीन्स ऑलमोस्ट 3 times मोर सो नॅचरली इलेक्ट्रिसिटी बील वील इनक्रीज 3 times मोर कोणाक फायदो जालो अडानी लोकांक मार पडलो आम जनतेक मार पडलो न्ही वॉट वी टोल्ड 3 years बॅक इज बिकमिंग अ रियलिटी तुम्ही त्यांना गोयचो आवाज म्हणून स्टेटमेंट्स करताले इवन अगेन्स्ट काँग्रेस स्टेटमेंट करताले तुम्ही ते व्हिडियोज आतां येवपाक लागल्या मदीं एक ऑडियो 2 दीस पयलीं रिलीज जालो तो तुमचो ऑडियो अशें क्लेम करता नो दॅट इज एब्सोल्युटली फेक कित्याक पयर राती 12 सुमार आमच्या MLAन बा बेल्टनान फोन केलो अरे एक ऑडियो आयला एन देडाक दिसता आय कम बॅक फ्रॉम कॅम्पेन आमी 1-1.5 जाता घरा पावता म्हणसर अरे ऑडियो मातसो चॅक कर खंयचो एन आय कूड नॉट रिकलेक्ट खंयचो ऑडियो देन आय चॅक 4-5 फावट घालना एन आय फेल्ट देर इज सम डिस्टॉर्शन सम डॉक्टरींग आतां सद्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा यू कॅन कोणायच्या आवाजान कितेंय काडपाक जाता सो इमिजिएटली आय सो दीस थिंग शूड बी सेंड फॉर फॉरेन्सीक एक्झामिनेशन हो म्हजो आवाज न्ही हो म्हजो ऑडियो न्ही ऑडियो तुमचो म्हजो ऑडियो न्ही
हे BJPन केलां आतां इलेक्शनाच्या टायमार जस्ट टू डायवर्ट द अटेन्शन बिकॉज दे नो सॉलीड नेगेटिविटी आसा सॉलीड नेगेटिविटी आनी ते हांव बारीक आयकपाक लागले आमी द नेक्स्ट मॉर्निंग आय रँग अप माय फ्रेंड्स माय टीम मेंबर्स ताणें आयकलें ते म्हणपाक लागले अरे त्या आवाजान डिफरन्स आसा कितें हे कितें तरी सो वी वॉन्ट अ फॉरेन्सीक एग्जामिनेशन हैदराबाद धाडपाक जाय ते आनी चेक करपाक जाय दूध का दूध पानी का पानी कित्याक मायनिंगेचे दीस आय वॉज इन द इंडियन नेवी आय नो देर वॉज अ स्कॅम वीच वॉज एलेज्ड बाय पर्रीकार आणि आयज पासून पोस्ट 35,000 करोड स्कॅम म्हणल्यार आयज पासून 35 रुपया पासून येवंक ना तातूंत सो दीज वर वायल्ड एलिगेशन्स ऑर दे हॅव नॉट येट बीन प्रूवन बट त्या एलिगेशन घालून पर्रीकार पावरान आयलो सो आय एम नॉट इवन अवेअर तेन्नाचे डिटेल्स वी आर ओनली सेईंग यू हॅव टू गीव जस्टीस जे मायनींग डिपेंडंट लोकांचो हाल पळय जाल्लो आहा यू हॅव टू गीव जस्टीस टू देम सो हें पळय कोण हें काडटा अशें आशिल्लें आनी कितें कोण मायन ओनर आय डोंट इवन नो हू आर द मायन ओनर्स आय ओनली नो फ्यू नेम्स कित्याक आमी ल्हान आसतना सालगांवकार धेंपो बांदेकार चोगुले ही आमकां नांवां तेन्ना येतालीं ल्हान आसतना बिकॉज वाय बिकॉज दे वर फुटबॉल टिम्स तांच्या नांवांनी म्हूण आमकां याद आसा सो हातून हांवें डिमांड केला इवन आर काँग्रेस लिडरशीप इन गोवा इमिजिएटली गॉट इन टच अर्ली मॉर्निंग हांवें म्हणलें बाबा दीस हॅज टू गो फॉर फॉरेन्सीक एग्जामिनेशन कोणाच्या मोबायलान सान आयला ताका पयलो गट धरपाक जाय रिलीज केला तो बिकॉज थंयसान धरपाक जाता हे कोणें डॉक्टरींग केला कोणें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यूज करून केला पळय ते ताजे मोबायल तर एक सांपडलो इजिली सांपडटले हू आर द पीपल बिहायंड दीस टायप ऑफ फॉल्स दीस वीच हॅज कम आउट लास्ट 2 क्वेश्चन काल मोदीची सभा जाली मोदीच्या सभेत तेंचे वेगवेगळे स्टेटमेंट असले मोदीचो इम्पॅक्ट मोदीची बेनिफीट BJP घेवपाक पावतली काय तुमच्या हितून इम्पॅक्ट जातलो म्हाका दिसता बीग लेट डावन कालची पळय तांची मोदीची तुमीच बॉडी लँग्वेज पळय ही इज नॉट दॅट आय सेड नो नेगेटिव्ह जातली म्हणटा BJP खातीर यू वील सी दॅट नेगेटिविटी पयलो ताणें कुडचडें करपाक केलें देन वॉट वी हॅव कम टू नो काय कुडचडें सांग्यार सांवर्दें प्लस बिचोलीम मयेम सांकलीम द मायनींग बेल्ट पीपल आर एंग्री 3 म्हयन्या भितर स्टार्ट करता म्हणलें 2014 मागीर परते 2017 इलेक्शनाचे पयलीं देन 2019 2022 लोकांक खबर आसा फोटी मारता म्हणटा हाल पळय सांवर्देन तुमी वचत भितर आयज आमी कुडचडे आशिल्ले सांवर्दें वच सांग्या वच लोकांक सारके हाल करून हांणी मारल्यात दे नो हे फोटींग म्हण जितले तूं म्हाका एक सांग हाव डू यू कंपेर अ लिडर अ गूड लिडर तो कितें प्रॉमीस करता एंड हीज एग्जिक्युशन ताणें फुलफील केलें मोदीन कितें फुलफील केलां प्रॉमिसीस हॅव रिमेंड ऑन पेपर मायनींग चड अनएम्प्लॉयमेंट म्हारगाय काला धन नेम इट ही हॅज फेल्ड GST इन अ व्हेरी इल कन्सिव्ड मॅनर ही रश्ड आनी सगळे बारीक बिझनस आशिल्ले स्मॉल इंडस्ट्री सगल्यांक मारून उडयले डिमॉनेटायजेशन केलें काला धन लोकांक सगळ्या लायनीन उबे केले लोकांचे पयशे घरांतले काडून बँकान घाले पयशे खंय गेले इंडस्ट्रियलिस्टांक लोन दिले तुमी वी हॅव प्रूफ इट हॅज कम इन इंडियन एक्सप्रेस हिंदुस्तान टायम्स सो सकमस्टन्शियल एविडन्स शोज दॅट जेन्ना पयशे लोकांनी बँकान घाल्ले ड्युरींग डिमॉनेटायजेशन ते पयशे काडले आनी लोन दिलो व्हडल्या इंडस्ट्रीजांक दे वेंट एंड बॉट कोल मायन्स एंड दॅट कोल मायन्स इज डिस्ट्रॉयींग गोवा वी हॅव डायरेक्ट कनेक्ट विथ दीस कोल डिमॉनेटायजेशन एंड ब्लॅक मनी कमिंग इन टू गोवा कॅप्टन तुमी कितें प्रॉमीस करता सावथ गोंयच्या लोकांक आमी 2 टायप आमचे हे केला जेन्ना म्हाका टिकीट मेवली हांवें पयलेंच सांगलें आय हॅव हॅड अ गूड करियर इन द नेवी लोक पॉलिटिक्सान येता करियर करपाक हांवें करियर सोडून पॉलिटिक्सान आयला समथींग वी हॅड टू डू डेस्परेटली फॉर गोवा टायम वॉज रनिंग आउट वॉट इज इट
सेवींग कितें उरलां पळय तें आमचे जमनी सेव करपा जाय, शेतां सेव करपा जाय, दोंगर सेव करपा जाय, आमचो एनवायरमेंट, आमच्यो न्हंयो नॅशनलायजेशन नांवान व्हेल्यो. मोदीन कोणाक विचारूंकच ना गोंयकाराक. कोस्ट काडून आमचो MPक दिलो मीन सेंटराक. आमचे नुस्तेकार आयज त्रासान पडलेले आसा. आमचो डाबोलीम एअरपोर्ट ते बंद करूंक सोदता. ना ना म्हणटात ते, देन वाय आर यू डायवर्टींग द एअरलायन्स टू मोपा? वी आर नॉट अगेन्स्ट मोपा, बट तूं सरकार आवय बापूय, ही 2 भुरगीं आसा डाबोलीम आनी मोपा, तूं एका भुरग्याचे काडून तूं दुसऱ्या भुरग्याक दिता, वीच इज अनफेअर. थंय लोक आसा कामाक, हजारांचे हजार लोक कामाक आसा थंय. दुसरें, टुरिजम इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू सावथ गोवान. त्या सायडीक बीच बेल्ट जावं ते शॅक्स, जावं टॅक्सी ड्रायव्हर, धाकटे गाडे, बिजनस, धाकटी बिजनसां. यू आर गोईंग टू किल दॅट बिजनस बाय क्लोजिंग डावन डाबोलीम एअरपोर्ट. सो हे खुबशे इशू आहा वीच वी वील टेक अप इन द पार्लमेंट. फॉर एग्जाम्पल, डिफेक्शन. आयज लोकांक कशें वीक केले, गोंयचो आवाज म्हणे. वॉट वॉज द मोटीव बिहायंड गोंयचो आवाज? द ऑपोजिशन इज द गोंयचो आवाज. इन एनी स्टेट आवाज इज द पीपल, द ऑपोजिशन. हांची तोंडां बंद करपाक, डॅमेज करपाक ऑपोजिशन. हे 8 जाणांक वीक ते घेवन गेले ते. नाव हे 7 जाण उरले ते. एकटो म्हणटू इज समटायम दिस सायड दॅट सायड वी डोंट नो, बट बाकीचे 6 जाण आसा. दे आर फायटींग फॉर गोवा. तो गोंयचो आवाज जावन आसा आतां सद्या. गोंयचो आवाज जातले. दिल्ली जातले. दुसरें, डिफेक्शनाचेर आय वील बी एमेंडमेंट हाडपा जाय. कोण डिफेक्ट भायर रिजायन जा आनी परतो यो, पळोवया ताकद आसा जाल्यार. तुमी घात घेता वोटरांचे, ते भावार्थान तुमकां विश्वास धरून तुमकां वोट करता आनी तुमी पयशांक आपणाच्या ओन स्वार्थाक तुमी जंप मारता. दॅट इज वन. सेकंड इज 6 रिवर्स जे गेल्या, वी वील मूव एन एमेंडमेंट टू दॅट. रिटर्न आर रिवर्स बॅक. ह्यो आमच्यो न्हंयो. Secondly, coast. Our coast has to be given back. 105 kilometer coast has to come back to Goa. Dabolim airport cannot be closed down. It has to remain operational. Almost 4.5 lakh people are dependent on tourism. And the tourism is connected with Dabolim airport. So, आमी हे खूब काम आसा. Lot of work is to be done, and that will be कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस एकटो बसचो पार्लमेंटान. आख्खी गोंयची जनती, सावथ गोवा प्लस नॉर्थाची, दे वील बी सिटींग इन पार्लमेंट. दॅट इज माय प्रॉमीस. आनी एक उरलां, तुवें म्हणलें तें कॅन्टीन, तें क्लॅरिफाय करपाक जाय. जेन्ना एक नेवल ऑफिसर बिकम सिनियर, ताजे अंडर डिफरंट डिपार्टमेंट येता. फॉर एग्जाम्पल, कोण आसा आतां, हू हँडल्स वेस्ट मॅनेजमेंट, गार्बेज? बाबूशाचे डिपार्टमेंट. हां, बाबूश. ओके. बाबुशा कडेन ही इज ऑल्सो रेव्हेन्यू मिनिस्टर. ही इज ऑल्सो मिनिस्टर फॉर सो मेनी अदर थिंग. ताजे कडेन गार्बेज आसा, म्हणजे तो गार्बेज मिनिस्टर जालो. I was handling a lot of portfolios. In that, Indian Naval Canteen Services was also put under my charge. They have got huge number of staffs, managers and kitle across India it is. That was also under me. Small part of your job. So that means I was selling liquor. आणि तेंचो BJPचो मोदी येवन गेलो, अमित शाह नोता घेतलो. तुमचे कोण लिडर येतले तुमकां कॅम्पेन करपा खातीर? राहुल गांधी येतलो सकयल? पळय, आमी कोण? हांव एक ल्हान आम सादारण गोंयकार हू हॅज बीन गिवन टिकेट इन सावथ गोवा. एंड आय सेड टिकेट हॅज बीन गिवन टू अनएम्प्लॉयड यूथ, नुस्तेकार, टॅक्सी ड्रायव्हर, ह्यो बायल मनशांचेर अत्याचार तांकां सगळ्यांक गोंयकारांक दिल्ले आसा. त्या मनशाक भिवन प्रधानमंत्री हांगा येवप कितें उरलां? आं, छत्तीसगड म्हजें नांव घेवन तो थंय प्रचार करता. म्हणजे तूं इतलो भिलो म्हाका? हांव एक फौजी मरे, फौजीक भिलो. दुसरें, एडवोकेट रामाकांत खलप, एडुकेटेड, एक्सपिरियन्स्ड, नॉट ओन्ली लॉ एंड जस्टीस, ही वॉज ऑल्सो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर. तूं म्हणटाना एक विसरलो. superb knowledge. So it is experience in
फायर म्हणटा पळय ते जोश फ्रॉम डिफेन्स 10 जाणांक तिकीट तांकां भिवन ते कोणाक कोणाक हाडटात. दॅट तुमकां मिन्स गरज ना हाडपाची. आमकां गरज ना. बट आमच्या लिडर श्री राहुल गांधीन सांगलां आपणाक येवंक जाय गोंया म्हण. डेट ही हॅज अ स्पेशल दीस फॉर गोवा. डेट बी तशी काय फिक्स ना. इन म्हाका दिसता ह्या दिसांनी ऑर फर्स्ट वीक ऑफ मेयान येतले ते. ओके. हय. आणि बीजेपीन आपली लीड सांगल्या साऊथ गोवा 60,000 लीड सांगल्यात. इंटरव्यू सोंपयता आसतना तुमकां लीड विचारूनच सोंपयता. तुमची लीड मार्जीन कितें आसता? सी वी आर एमिंग एट 1 lakh. देर इज अ रिजन फॉर दॅट. बेश्टे म्हणून फायदो ना. फाल्यां आमी हे जातले. वी हॅव डन कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कॅल्क्युलेशन्स, बूथ वायज कॅल्क्युलेशन्स. वी नो वॉट वी आर टॉकिंग. वी आर नॉट ओवर कॉन्फिडंट. 1 लाख मार्जीन. Very much. We are aiming for that. 60,000 is already assured. We are trying to push it. तूं आमचे मिटिंगी अटेंड कर सांजच्यो ज्यो मिटींग जाता पळय त्यो. यू सी द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल. बिकॉज आमकां BJPचे लोक वोट मारतले पळय तूं. बिकॉज ते कितें म्हणटा आमी म्हणटा 20 वर्सां 30 वर्सां आमच्या लायफाची BJPक दिले एज कार्यकर्ता. आमचे भितरलो कोण नाशिल्लो तिकीट दिवपाक. प्लस नरेंद्र सावयकर आशिल्ले म्हणटा तो, मागीर कोण तो फातर्देचो दामू नायक, बाबू कावळेकाराक तुमी बरो धांवडायलो आं, ताणें सगळ्याक रिवायव करपाक केलें. फायनली काडली एंड गेव इट टू आउटसायडर. बट दॅट इज द इंटरनल प्रॉब्लेम. इट्स एडवांटेज फॉर अस. 1 लाखाची लीड टार्गेट वी आर एमिंग. आमी टार्गेट करता. ओके.